पहिली स्वातीर हांव ह्या आमगे काणकोणचे जे जागृत देवस्थान आसा श्री मल्लिकार्जुन देवाक खरें साष्टांग नमस्कार करता। कारण त्याच्याच आशिर्वादामुळे म्हाका जाल्यार दिसता की हांव ह्या काणकोण नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष म्हणून बसपाचो म्हाका मान मेळ्ळो। आनी दुसरी म्हळ्यार आमगे पावोळचे जे लोक म्हाका कॉपरेट करताय, सदांच म्हाजे बरोबर आसाय, म्हाका मदत करताय, मागीर कामाचेर ते सदां खूश आसताय आनी म्हाजे खातीर ते झडटाय पळय, दीस रात एक मेहनत करताय म्हाजे खातीर। त्या मनशाच्या उतराचेर आनी त्या मनशाच्या विश्वासाचेर आयज हांव तेंगे हे भरपूर हे करूं शकलो। म्हणून त्या आमगे पाळोळचे लोकाले बरे मागपी बी आसाय आनी गांवचे आसाय आनी भायले बी आसाय, तेंच्या हांव खरेंच मनाकाळजांतल्यान इतले देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेमी जर म्हाजे खातीर केन्ना मेहनत घेतली नासताली आनी म्हाजे खातीर हेल्प केलो नासतालो आनी एक म्हाजे सामान्य मनशाक फुडें केलो नासतालो न्हू जाल्यार आयज ह्या खुर्चेचेर बसपाचो मान म्हाका केन्नाच मेळ्ळो नासतालो। म्हणून ह्या सामान्य मनीस म्हणटा आसतना ह्या सामान्य खुर्चेचेर बसपाचो मान फक्त म्हाका इतल्याच खातीर मेळ्ळो ह्या पावोळच्या आमगे लोकांनी आनी जे मागीर हितचिंतक बरे मागपी आहाय सगळ्यांनी म्हाका कॉपरेट केलो, मागीर फ्रेंड सर्कल आहाय सगळ्यांनी कॉपरेट केलो की त्या कॉपरेटा मुळेच हांव ह्या खुर्चेचेर बसूंक शकलो। म्हणून तांकां खरेंच मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। आनी तिसरी म्हळ्यार आमगे जे कलीग आहाय फाटले 2021 इलेक्शना नंतर आमची एक अशीच बैठक जावन एक वांटणी तत्वाचेर आमगे हें जाल्ली, नगराध्यक्ष कोण ठरतलो, नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष कोण जातलो। त्या नंतर आमी सगळ्यांक ठरयलें कोण नगराध्यक्ष कोण उपनगराध्यक्ष, त्या प्रमाणे आमगे सायमन रिबेलो हो पयले नगराध्यक्ष जालो। तेज नंतर आमगेले सायमन देवलो आनी रमा नायगांवकर हो दुसरो नगराध्यक्ष जालो आनी तिसरे नगराध्यक्षा आमगेली बाई सारा नायक देसाय आमचे बरोबर आसली आनी तेणी नगराध्यक्ष पदाचो ताबो दिल तेन्ना हे रिजायन जालें तेन्ना हो पद रिक्त आसलो आनी हे जे तेमी ठरयले प्रमाणे आनी उलयले प्रमाणे तेमी एक मतान एक विचारान सगळे म्हाजे बरोबर रावले आनी म्हाका दिल्लें उतर तेमी पाळ्ळें। म्हणून तेमच्या खरें मनाकाळजांतल्यान सदां तेंचो ऋणी आसतलो कित्याक एक आमची टीम आसली त्या टिमी बरोबर आमी बरोबर बसप जेवप खावप आनी आमचे मदली एक हें आसलें। हांवें आतांच म्हणलें तेंकां बी की आमी एक टीम आसली पळय, सदां आमी बरे विचार बरे पॉझिटीव घेवन वयताले आनी सदां बरें काम करीत आसले। सगळे बाकीच्या पयलींच्या नगराध्यक्षाक बी हांव खरेंच मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं इतल्याच खातीर म्हणटा की तेंचें जें काम आसा तें स्वता फुड्यान रावन पयलें आसा आनी फाटली जे इतले 4.5 वर्सांक आमी एकजुटीन एक विचारान आनी एक मतान जे वागता पळय आनी त्याच विचाराचेर तेमी आज म्हाका बसयले पळय ते हांव ऋण हांव तेमी केन्नाच फेडूंक शकना। फक्त आतां 6 म्हयने उरले आसा, 6 म्हयन्यांत तुवें आतां फुडले डेव्हलपमेंटाचे कितें काम जावपाचें उल्हान करपाचें चिंतलें आसा? म्युन्सिपाल्टींतल्यान चिंतलें जाल्यार म्युन्सिपाल्टींतल्यान चिंतल्यार मागीर ह्या कौन्सिलरान हांव उलयता पळय त्या कौन्सिलरान बी आनी काणकोण नगरपालिका म्हणून आनीक आमचे हे सरकारा माध्यमांतल्यान आमचे हे काणकोणचे आमदार बी म्हणून आनी मंत्री बी म्हणून तेंच्यांनी ज्या पद्दतीन म्हाका हेल्प केला मागे गांवांत म्हळ्यार मागे गांवांत काम करता आसतना म्हाका लायट उदक रस्ते गटारां बंधारे प्रायवेट वाटी अंडरग्राउंड केबलिंग ट्रान्सफॉर्मर आनीक ब्युटिफिकेशन टॉयलेट बिचा वयली अशी साबार कामां ह्या सगळी हेंच्या सगळ्या हेल्पा मुळेच जाला अशें म्हाका जाल्यार दिसता। आनीक असोच जर म्हाका सरकाराचो हेल्प आनी आमगे कौन्सिलाचो हेल्प आनी बाकी लोकांचो जो लोक मागीर मोदी आहाय सदां म्हाजी एक कौतूक करताय तेंचे खातीर हे स्पेशल। मग 6 म्हयन्या भितर कितें तकल्यांक कितें धरलें आसा? आतां आपूण नगराध्यक्ष जालो म्हणटा 6 म्हयन्या भितर आपूण कितें करूं शकतलो असो कितें तकल्यांक विचार धरले आसा? मेन म्हळ्यार हांव कित्याक काणकोण नगरपालिकेचो नगरसेवक म्हणून काम करता आसतना उपनगराध्यक्ष जालो तेन्ना म्हाका कांय गोश्टी नजरे येयले कित्याक हिंग जो आसा हें आसा पळय कचऱ्याचो प्रॉब्लेम आसा पळय तो मोठो विशय आसा आनी कचरो आतां हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक शकता कचऱ्याच्या विशयार जर घेवन बसलो न्हू जाल्यार हांव मागीर पाळोळचोच विशय मोकळो करता सादारण दिसता म्हाका 50 ट्रक तरी हांवें मागीर म्युन्सिपाल्टी मार्फत कचरो थिंगच्यान हालयलो आहा डंप केलो आहा आमगे हेजेर। तशेंच त्या पद्दतीन जर म्हाका जर आमगे काणकोणचे सगळे लोकांनी आनीक सगळे जे वेल विशर आहात तेमी जर म्हाका सांगलें न्हू कचरो उठोवपाक जर सगळ्यांनी प्रत्येकान हेल्प केलो न्हू जाल्यार अवश्य त्या कचऱ्या खातीर आमगे फुडलो जो स्टेप आहा साराबाईन आमच्या मुखार प्रस्ताव दवरला मॅडमीन पयलींच्या नगराध्यक्षान की हिंगा आमकां कचऱ्या खातीर एक हे हाडचें कॉम्पॅक्टर हाडूंक पडटलो। दुसरो म्हळ्यार आमकां 2 मिनी जीप टायप घेवचे टेम्पो टायप घेवचे पडटले आनी तिसरी म्हळ्यार आमकां एक नायट सॉल्ट टँकर हेजी तर अत्यंत गरज आसा आतां म्हणटकीर ते हे सगळे हेजो आतां म्हाजो ताबो घेतल्या नंतर रोखडीच हांव एक
7-8 दिसा मिटींग आपयन घेवन ह्या विशयाचेर पयलीं उलयतलो आनी जाता तितले बेगीन ह्या गोष्टीक हें दितलो. 6 म्हयन्याच्या कार्यक्रम भितर न्यू हितून जातले इनॉग्रेट जातले म्युनिसिपालिटी तशें जाल्यार काणकोणच्या डेव्हलपमेंटा बद्दल तुमी उलयताय. आनी काणकोणच्या डेव्हलपमेंट म्हणून घेवन वयता आसतना हांव फाटली तुमकां खबर आहा कितलींशीं वर्सां बीजेपी कार्यकर्ता म्हणून काम करीत आसा. पण काम करता आसतना कितें आसा, काम खंयच्या पार्टी आसूं पूण जें काम करून घेयिल्लें तें काम जावपा जाय फुडें व्हरपाक. आनी फाटलीं कितलीं वर्सां ह्या आमदारा बरोबर हे आमचे काणकोणचो जो लाडको आमदार आसा, गोंय राज्याचो माजी सभापती तसो आतां साबार खात्याचो हे आसा आनी तेंचे कडेन आमगेलें सदां उठप बसप आसा. आनी तांकां हें आमगेलें जे नगराध्यक्ष जातकीर हांव कितें करपाक सोदतां हें वेवस्थीत तेजे कडेन बसून हांवें ही मांडावळ केली आसा. आनी तेणे ज्या पद्दतीन भवेश बाबान सांगिल्ल्या भाशेन वेल एंड गूड हे आसा. कित्याक फाटलीं 4.5 वर्सांनी जेन्ना आमी कौन्सील घडले तेन्ना 7-8 म्हयन्यांनी ही रिनिवेट हें करपाची कामां हाती घेतले. मग 8 म्हयने जाले आयज म्हण आमी भायरच आसाय. पूण हे दिलंदाराचे कामां भितर वयतले काय कितें? हय, म्हाका 100% हांव गॅरंटी दिवपाक शकता. जर म्हाका सरकाराचो साथ आनी आमचो मंत्री काणकोणचो आनी साबार जे लोक आसा जे काणकोणचे एक संघटीत म्हणून वयताय, काणकोणकार संघटीत म्हणून वयताय, बाकीचे इतर संस्था आहाय, जर तेंच्यांनी सगळ्यांनी लोकांनी म्हाका सगळें कॉपरेट केलो न्हू जाल्यार अवश्य तुमकां हांव सांगता की सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जाता तितले बेगीन आमी ती म्युनिसिपालिटी ओपन करतले. आनी म्हाका कौन्सिलर हे जे बाकी 12 कौन्सिलर आहाय तेंकां म्हाजी अशें तेंकां म्हाका गरज आहा तेंची. कित्याक 12 कौन्सिलरां बरोबर घेवन वचून तें काम करपाक जाय. कित्याक हांवूच व्हडलें म्हणलें तशें जावपा ना तें. म्हणल्यार हांव सगळ्या कौन्सिलरां कडेन उलयतलो, मागीर स्टाफा कडेन उलयतलो आनी बाकीचे जे मागीर वेल विशर आसाय तेंकां जे कितें आहा पळय त्याच पद्दतीन हे डेव्हलपमेंटा वर्क विचारून भवेश बाब सांगता ही म्युनिसिपालिटी ओपन करपाक जाय. कित्याक फाटली कित्येक वर्सां जाता आमी पळयताय 2 वर्सांचे 18 म्हयन्याचो तेमी टर्म मागलो. पूण आज 18 म्हयने सोडून घेवन सादारण 36 म्हयने तरी जाले. 7-8 म्हयन्या म्हणलें तुका हांवें सादारण 4.5 वर्सां जाली पळय. त्या टायमार आज जावपाक जातली ती म्हाका जाल्यार दिसता. कित्याक काणकोणचो एक हें तो सगळी आमगे काणकोणकारां जी पालिका म्हळ्यार आमी सगळीं एकठांय 12 वॉर्डांतली जे नगरसेवक एकठांय येवन तो डिसिजन घेताय बरें कितें आनी वायट कितें. मागीर जाता तितले बेगीन आमगे ओपन करपाची हें शुअर आसा. आमी मिटिंगेक बी थारलें आसा. आमी 2 सारा मॅडमीन रमान बी आनी बाकी सायमनान बी हेजे इन्स्पेक्शन करून तेजेर सगळी कितें आसा तें सविस्तर दिली आसा. पूण जाता तितले बेगीन आमी ती ओपन करतली. कित्याक आमगे काणकोणच्या जनते खातीर आमी फुली करपाक तुमचो प्रयत्न आसतलो. म्हाका एक सांग, आतां मेरेन दिवाकर पागी, रत्नाकर धोरी, समिता पागी आनी चवथो नगराध्यक्ष तूं जाला. अखिल गोवा क्षत्रीय पागी समाजाक एक व्हडलो मान. काणकोण नगरपालिकेक आज सध्या नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष हो तुमच्या समाजाचा, ह्या बद्दल तुगे मत सांग. आतां फाटली आतां आमगे दिवाकर बाब जायन गेलो पागी समाजाचो पयलो. तेज नंतर आमगे रत्नाकर जायन गेलो. मागीर समिता धुरी जायन गेले. आनी तेज नंतर चवथो मान म्हाका मेळ्ळो पळय तो म्हाका दिसता की म्हाका जाल्यार अशें दिसता की म्हागे सगळे बाकी सगळी कॉन्सिडरान लोकांनी म्हाका सपोर्ट केलो म्हणून हो म्हाका बिश्टोच. कित्याक अशें सोंपेपणी एक सामान्य मनीस नगराध्यक्ष जावंक शकना. कित्याक नगराध्यक्ष जातले सगळ्या प्रत्येक लोकां कडेन कॉन्टेक्ट उरचे पडटा आनी सगळ्या लोकां कडेन समान वागचें पडटा अशें म्हाका दिसता. म्हणून चवथे नगराध्यक्ष जाता आसतना हांव पागी समाजाक बी एक हें करूं सोदता की चवथो नगराध्यक्ष म्हणून हांव तुमगेलो ह्या खुर्चेचेर मान बसपाचो तुमी दिलो पळय म्हाका न्हू समाज म्हणून हांव तुमचे बरोबर सदां आसतलो आनी समाजा खातीर वावर तर हांव भरपूर करीत आसा आनी करीत रावतलो. गोंयचो एक माजी मंत्री, सध्याचो मंत्री आनी माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक आमचे भितर ना. सरकारान 3 दिसांचो दुखवटो व्यक्त केला. तुमी बीन तुमकां एज पर प्रोसिजर तुमी आज नगराध्यक्ष जाल्यात. तुमची ह्या कठीण वेळार सुद्दां तुमी शपथ घेतली त्या बद्दल तुजें मत कितें? मुद्दो म्हळ्यार हांव पयलेंच इतलें सांगपाक सोदतां. आमगे जो गोंयचो आदलो मुख्यमंत्री आसा रवी नाईक सर हो आमचे मदीं ना. पूण एक्चुली हो आमी जो हेजे कडेन जे थरयले पळय आमकां निवडणूक आमगे टायम दिल्लो पळय त्या टायमा लागून ती आमकां पयलीं घेवची पडलें. हें इलेक्शन करचें पडलें. नाल्यार खरेंच हांव सांगता आज राज्यांत दुखवटा आसतना इतले सगळ्या कडेन दुखवटो पसरला आसतना ते सारकी एक मनशाक म्हळ्यार एक बरें व्यक्तिमत आदलो मुख्यमंत्री तसोच तो खासदार बी जाला, नगरसेवक जाला. म्हळ्यार ग्रासरूट लेवला वयल्यान आज तो काम करीत आपले पदाचेर आसतना आपलो हें सोडलो. तेचे खातीरच आमी
आम्ही जर काणकोण नगरपालिका म्हणून हे जे करपाले फंक्शन आम्ही फंक्शन बिंक्शन कांयच करूना आणि आम्ही पहिले सांगले स्पीकर नाका मायक नाका कांय नाका कित्याक आज आमचो मदलो एक गोंय राज्याचो आदलो मुख्यमंत्री जरी आसलो न्हू जाल्यार बहुजन समाजाचो तो एक खैवारी हांव म्हणूं शकता कित्याक तेजे आदले जे मुख्यमंत्री पदाचेर आसतना तेणी घेतले ते डिसिजन आज मात लोकांच्या जनतेच्या मनात ते भरले आसाय आणि तेणी जो ह्या पॉलिटिकल फिल्डांत स्वता आपणान सांगलें की काम करीत रावाय कळ्ळें न्हू आज मनीस आसतलो ना आज आसतलो ना आसतलो पण ज्या काम केलें तेजें फळ तुमकां योग्य पद्दतीन मेळटलें आणि म्हणूनच आमकां मातशें दुखवटो राज्यां पसरल्या खातीर ना आमकां एक आमगे सादी पद्दतीन आमकां कावन्सिलर पण हे नगराध्यक्ष पदाचें हें करचें पडलें पूण हांव तेजे खातीर सगळे आमगे काणकोणच्या नगरपालिकेच्या वतीन आनी काणकोणच्या सगळ्या लोकांच्या वतीन हांव नगराध्यक्ष म्हणून तेंचे एक मना काळजांतल्यान एक भावपूर्ण श्रद्धांजली अशी आमी सगळे काणकोणकारांक वावुया कित्याक असले मनीस परत परत मेळपाक खूब कठीण आसा कारण ते शिक्षणीक सामाजीक कार्यांतल्यान राजकीय कार्यांतल्यान शिक्षणीक कार्यांतल्यान बाकी तेजेर व्यावसायिक राजकारणांतल्यान म्हळ्यार तिणें आज असो फुडाकार घेतलो पळय असो फुडाकार घेतलो की तेजो फुडाकार आज म्हळ्यार जनते कडेन आसा आनी आमचे सारके हांव केन्ना केन्ना आमगे हो आसा रामबाब आमगे आदलो नगराध्यक्ष हो तर तेगे सामको फॅन आसा आमी खंय जर गेले ग्रुपान बसोन गेले न्हू जाल्यार तो ज्या तेजेन उलयता पळय न्हू तेजे हें आसा पळय तो मोग आमचे मदीं आसा आमी खंय गेले बसोन तेजे बद्दल हें करताले म्हणून खरें तो आज जर आमचे मदीं नासलो न्हू जाल्यार हांव खरेंच आमगे काणकोणच्या आनी आख्खी संबंद आमगे म्युन्सिपालिटीच्या स्टाफाच्या वतीन आमी सगळी परत एकदा श्रद्धांजली वताय आनी देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.